योगेश, आयज आमी पळयला एक सकाळी एक व्हिडिओ येयला की अंजुना ह्या वाठारान गोवा मायल्साची गाडी जी आहा पळय ती रस्त्यार रावला ज्या पिकअपा खातीर हे कितें म्हणून जालें नेमकें? कितें जाल्लें जाणा एप बेस्ड टॅक्सी सरकारान हाडला गोवा मायल्स. आनी गोवा मायल्स जेन्ना सरकारान हाडलेलो तेन्ना कितें सांगलें की टॅक्सीकार खंय तरी ओव्हर चार्जिंग करता आनी आमच्या लोकलांक हेजी फॅसिलिटी घेवंक मेळना टॅक्सीची, म्हणून तेंच्यांनी हे गोवा मायल्स हो एप लॉन्च केलो जीटीडीसीच्या अंडर विथ द हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी जीटीडीसीन मेळून. सो त्यात कितें भानगडी जाता, गोवा मायल्साची गाडी एअरपोर्टा वयल्यान ऑपरेट जाता आनी कोस्टल बेल्टाक येतात. कोस्टल बेल्टाक रावता ते आनी थंय फिशींग करता, तेंचो एप चालूच रावता आनी थंय तांकां भाडे गावले काय ते घेता आनी परत एअरपोर्टार वयता. म्हणजे हे अशें जाल्लें आहा की हे कोस्टल बेल्टारूच बिझनेस करता, कोस्टल बेल्टार घेवन भाडे मारता आनी आमच्या हांगर ज्यो किंवा गाडयो लागलेल्यो आसता तेंच्या पोटार आड येवन हे बिझनेस करप चालू आहा. सो सरकार लोकांची हांगर दिशाभूल करता की ह्यो आमी एप लॉन्च केला की लोकलांक लागून म्हणून. हो लोकलांक लागून सरकारान एप लॉन्च करूं ना. हेंचे आमच्या गोंयकारांनी हेजेर लक्षण घेवपाचें की हे तुमकां लागून सरकार करिना. हे मिनिस्टर सरकाराचे पळय घटक आहा, हे मिनिस्टर आहा, हे सगळे आपापली बॉर्ड्सां बरोवंक जाय म्हणून हे एग्रिगेटरांक प्रमोट करता आनी खंय तरी हितून आमचें नांव डिफेम करता टॅक्सीकारांचे. जे नीज गोंयकार टॅक्सीकार जे आहा गोंयान पळय निमाणो बिझनेस पळय उरला, जो ह्यो बहुजन समाजाच्या हातीन उरला, हो पारंपारीक व्यवसाय पळय आमी जो म्हणटा तो पळय गोंयकारांच्या हातीन निमाणो उरला, तो सुद्दां सरकार खंय तरी हो काडून एग्रिगेटराच्या हातीन घालूंक सोदता आनी ताका लागून आमची 4-5 वर्सांनी झुंज चालू आहा. सो आमकां सरकारान मिटर घालून एक गॅजेटेड रेट दिल्ली आहा. त्या रेटी प्रमाणे आमी भाडे मारता. सपोज वागातोरच्यान जर एअरपोर्ट वयतले आनी वी आर चार्जिंग 1700 रुपया 1700. सो अंजुनाच्यान वयतल्यार 1600 रुपया चार्ज करता. एज वेल एज ते पळय गोवा मायल्साची गाडी आहा ती 1300 ते 1400 रुपयान तेंची रेट फ्लक्च्युएट जाता. ती हांगर येता वागातोर अंजुनान येता आनी प्लस हांगरल्यान ती 1300 रुपयान भाडे रिटर्न घेवन वयता, फिशींग करता बसता आनी म्हणजे तांकां दोनूय सायडीन ट्रीप मेळटा. आनी एज वेल एज आमकां एके सायडीन भाडे ड्रॉप करून खाली येवचो पडटा आनी तितूनच सगळें रिकवर करचें पडटा. जशें की आमचो गाडयेचो कॉस्ट, इन्शुरन्स, टायर, मिटराचो कॉस्ट, सगळो पेट्रोलाचो कॉस्ट सगळें तितून रिकवर करून भाडे प्रॉफिट काडचें पडटा आमकां. आनी सरकाराची जी पळय हे गोवा मायल्स आहा न्हू हे फक्त टुरिझम बेल्टार चलता, जावं एप बेस्ड टॅक्सी टुरिझम बेल्टार चलता. हेका लागून लोकांक सांगूंक सोदता की हे सरकाराचे जे दुळफेक तुमच्या दोळ्यान करता सरकार तेजेर तुमी लक्ष दवरूं नाका. हितून खंय तरी आमचें नांव पिड्ड्यार करून सरकार एग्रिगेटरांक प्रमोट करूंक सोदता, एप बेस्ड टॅक्सीक प्रमोट करूंक सोदता. सरकाराक खबर आहा हे कॉर्पोरेट सेक्टरा वांगडा ह्या बारीक टॅक्सीकार खेळोंक शकचे ना. कित्याक हे एग्रिगेटरान कॉर्पोरेट सेक्टराचो घेत आहा की पयलीं येवन मार्केट डिस्ट्रॉय करप, मोनोपॉली करप आनी मागीर हे डिस्ट्रॉय करप आनी मागीर मोनोपॉली करप म्हणून. एकदां आमकां सोंपोवन उडयतले, आमकां काबार करतले आनी मागीर हे गोंयकारांकूय सोंपोवंक लागतले. कित्याक हेंचे कडेन ज्यो गाडयो गोवा मायल्सान जॉयन जाल्ल्यो आहा ह्यो 90% गाडयो तेंचे भुमिपुत्र जे घाटी म्हणटा पळय तेंच्यो गाडयो आहा आनी 10% ज्यो गाडयो आहा त्यो 10% गाडयो जे कोण तरी जॉबाक आहा, जे कोणाचो बिझनस आहा तेंच्यांनी ह्यो सेकंड बिझनेस म्हणून ह्यो गाडयो हाडल्या भावाच्या मेवण्याच्या नांवार, बायलेच्या नांवार आनी ह्यो ड्रायव्हर धरून गाडयो चलयता. हितून हे 100% हे आउटसायडर मायग्रंट ड्रायव्हर आहात. आनी फाल्यां कितें कायदो आनी सुवेवस्था बिगाडली सरकाराची, कोणाक गेस्टाक फाटले 2 फावटी अशी गोवा मायल्साची इश्यू जाल्लो आहा की खंय तरी कोणाक लेडीजाक ड्रॉप केले एअरपोर्टा वयल्यान आनी कितें तरी इश्यू जालो, मॉलेस्टेशन केस जाली, वॉटेवर कळ्ळें तुका. फाटल्या सर आनी एक गोवा मायल्सा ड्रायव्हराची केस जाल्ली की अशेंच कितें तरी कोणाक तरी हाडून कितें ड्रग्स दिलो कितें वॉटेवर. म्हणजे हे सगळे भायले एग्रिगेटराच्या अंडर हे ड्रायव्हर येतले आनी हे बॉम्बेन दिल्लीन पळय जशें चल्ला पळय तो कायदो आनी सुवेवस्था हे जाल्लो आहा, रेप केसीस, मर्डर केसीस ज्यो जाता ओला आनी उबरान जे एप बेस्ड टॅक्सीन, तशें गोंयान फुडें जातले. आमी पळयला जेन्ना गोवा मायल्साचो एप काडलो हो फक्त फूल गोंयभर काडलेलो आसा, पूण जशें आमी पळयलां की ते फक्त कोस्टल बेल्टानूच येवन भाडी मारतात. कित्याक बाकीच्या वाटेन तांकां भाडी मारना ते अशें कितें आहा? ते बाकीच्या वाटेन खंयसर भाडे मारूंक वचनात, ते फक्त एअरपोर्टा वयल्यान कोस्टल बेल्टार येता आनी कोस्टल बेल्टा वयल्यान एअरपोर्टार वयता. सपोज एअरपोर्टा वयल्यान तांकां जर रायड येयली बिचोले, वाळपय, सांखळे खंयसर ड्रॉप करपाक ना थंयसरल्यान घेयना ते, तांकां खबर आहा थंयसरल्यान परत रिटर्न येवपाक भाडे मेळचे ना म्हणून. आनी एप बेस्ड टॅक्सी आमी खूब फावटी सांगलां की एप बेस्ड टॅक्सी टेक्निकली फिजिबल ना, हांगर चलोवंक शकना गोंयान. कित्याक गोंयची पॉप्युलेशन 15 लाख आहा आनी टुरिझम गोंयान अराउंड 70 to 80 lakhs टुरिझम पर इयर येता. म्हणजे हिशोब करूंक वचत 2 ते 3 लाख टुरिस्ट एका दिसाक आसता गोंयान. सो ही जो वॉल्यूम आहा इट्स नॉट फिजिबल एप बेस्ड टॅक्सी चलपाक. फक्त एप बेस्ड टॅक्सी ऑल ओव्हर इंडियेक जे कॉर्पोरेट हब जे मेट्रोपॉलिटन सिटी आहा पळय थंयच चलता, थंयसर तसो वॉल्यूम आहा, थंयसर टॅक्सी तश्यो यूज जाता, थंयच चलता. सरकाराचो खंय तरी
हे गोंयकार टॅक्सीकारांचें नांव डिफेम करून आमकां चोर आमकां माफिया हें नांव दिवन टॅग लावन आपली बोल्सां भरूंक सोदता. हो मोहीन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तो ही आपली बोल्सां भरपाचो हो षडयंत्र आहा. आनी ह्या षडयंत्रान खंय तरी आतां ताका ट्युरिझम मिनिस्टर आनी सीएमूय सपोर्ट करता. कित्याक म्हाका दिसता ते बॅगां आनी सुटकेशी आहा तेंचो आतां 3 वांटे जावपाचे आहा फक्त. आनी हे टॅक्सीकार मरपाचे आहा म्हाका दिसता. जसे तुम्ही आता म्हटलं की जे भाडी मारपाच्या टायमार की त्यांचं जे कॉस्ट आहा ते थंयसून हांगर भाडी मारता तेन्ना तुमची जी रेट आहा ती 1700 आहा त्यांची खंय तरी 1300 आहा. पण 2 दिसा पयलीं आमी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तो पळयला की कोण तरी लेडीज आहा ती गाडयेन बसून उलयता आनी सांगता की अंजुना या कांदोलीम टू अंजुना पयलीं 450 रुपया म्हटले मागीर परत 350 रुपया म्हटले. हे कित पर्यंत कितें आहा कित्याक जाणां काही जणांचे लोकांचे अशे कमेंट्स येयले भितर की ते खंय त्यांचोच स्टाफ आहा. हे कितें म्हणून हे कितें आहा हे मरे आतां तुका खबर आहा कॉर्पोरेट सेक्टर आपलो बिझनेस कसो प्रमोट करप तो आपलो प्रमोट करताना दुसऱ्यांक डिफेम करून ऑपोजिट कोण आहा ताका डिफेम करून आपलो बिझनेस प्रमोट करप आसता. हो सगळो गोवा मायल्साचे PR टिमीचो खेळ हो सगळो. तुमकां खबर आहा इट्स अ प्रमोशनल व्हिडिओ काडटा पळय तो ते खंय तरी गोंयकार लोकल टॅक्सीकाराचें नांव डिफेम करून आमकां चोर म्हणून गोवा मायल्स प्रमोट करपाक सोदता. कॉर्पोरेट सेक्टर सगळें तशेंच चलता तुमकां खबर आसता. आनी आमी कॉर्पोरेट सेक्टरा कडेन या कॅब एग्रिगेटरा कडेन फायट करूंक शकचे ना. कित्याक आमी बारीक सामान्य मनीस आमी बारीक टॅक्सी चलोवन आपले स्वताचे पोट आनी स्वताचे फॅमिलीचे पोट भरता. सो आमकां हे एड जावं पे मिडिया काडून जावं प्रमोशन करून हे PR टिमींक घालून आमचें नांव डिफेम करून गोवा मायल्स जशें करता तशें गोवा मायल्साचें नांव डिफेम करून आमकां बिझनस आमचो चलोवंक मेळचो ना. ते कळटा मरे ते चेडू पळय जे सांगता न्हू 1,500 रुपया सांगता न्हू आमी कित्याक हांगाल्यान कांदोळे आमची जी रेट आहा न्हू प्रिपेड 650-700 रुपया तितून आमी थंयच मारता प्रिपेड. ते कितें चेडू सांगता ते पयले आसतले ते कोण टर्की गाय चेडू आहा ते कोण तेंचे स्टाफ टुरिस्ट गाय दिसात ना ते ती मात सगळं डेट्स पार्ट ऑफ देअर PR टीम. ती PR टीम गोवा मायल्स प्रमोट करताना आमचें नांव खंय तरी डिफेम करता लोकलाच्या दोळ्यान आनी टुरिस्टाच्या दोळ्यान खंय तरी धुळफेक करता की तांकां गोवा मायल्स चलोवंक जाय. सरकाराक आनी एक ऍप हाडूंक जाय JRच्या अंडर. हो सगळं षडयंत्र आहा सरकाराचो. सरकारान कितें सांगलें गोवा मायल्स लॉन्च करताना सांगलो की हो आमचो ऍप आसतलो आमी चलयतले म्हणून. आनी आतां सांगता गोवा मायल्स हो प्रायव्हेट ऍप आनी जेलाच्या अंडर जो ऍप येतलो हो गोंयकाराचो सरकाराचो ऍप म्हणून. हे काय ना सरकार हे एग्रिगेटर आनी ऍप बेस्ड टॅक्सी हाडून फक्त आपली बोल्सां भरूंक सोदता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आपली बोल्सां भरूंक सोदता. सपोज ताका जर दिसता आमच्या टॅक्सीकारां कडल्यान ताका काय फायदो ना नाल्यार हांव ताका मिडिया मार्फत ताका चेतावणी दिता की तूं सांग तुका जर आमचें कमिशन जाय आमचे जर CMाक टुरिझम मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचे कडल्यान टॅक्सीकारांक कमिशन जाय 20,000 टॅक्सीकार आहा आमी तुमी सांगात कितें दिवंक जाय नाल्यार आमी एकामेकांक सगळे पयशे गोळा करून तुमकां दिता. आनी हेजेर आमी विचार करता की दिवपाचें तुमकां कितें करपाचें तुमकां जाय कमिशन सांगात. कित्याक तुमी सगळे करतात आमचें नांव पिड्ड्यार करता फक्त तुमकां कमिशन मेळोंक जाय म्हणून. कित्याक हो तुमकां खबर आहा टॅक्सी जर 20,000 टॅक्सीकारांचें पोट भरता नाल्यार हितून हांकां दिसता की खंयच्या तरी एग्रिगेटराच्या हातीन दिवपाचें आनी आपली पोटां भरपाची. मोहीन गुदिन्याक अशें दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की आपली पोटां खंय तरी भरपाची म्हणून. कित्याक तेणी फाटल्या दिसांनी एक खंय तरी मॅन्युप्युलेट करून टीटीची फुडें काडून मॅन्युप्युलेट करून हायकोर्टाची ऑर्डर हाडली. कित्याक ही सगळी पळय हायकोर्ट आनी जे कोर्ट आहा हे सगळे सरकाराच्या हातीन आहा सरकार रिमोटाचेर चलयता. आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमकां मिटर घालपाचो म्हणून नो प्रॉब्लेम तेंच्या प्रमाणे आमी मिटर घातलो. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलें की आमी खंय तरी ट्रान्सपरन्सी दवरली आमी मिटर घातलो मिटराचेर भाडी मारता. आतां सरकारान केदो व्हडलो गोल केलो गव्हर्मेंटान बजेटरी प्रोविजन केलो 32 crores आनी सांगलें की मिटर फ्री मेळटलें म्हणून. 20,000 गाडयांक मिटर घातले 97 गाडयांक मिटराचे पयशे रिफंड गावले. सो 30 CRाचो व्हडलो जोड जाल्लो. प्लस मिटर 3,500 ते 4,000 ओपन मार्केटाक मेळटा. सो सरकारान खंय तरी आपलो वेंडर हाडले आपले 2 जाण वेंडर हाडले कमिशनाचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हाडले कमिशनाचे वेंडर आनी तेंचे कडल्यान मिटर घेवंक लायलो. आनी तो मिटर आमकां 11,500 पडलो. म्हणजे हेज्या मिटरावर 7,000 रुपया कमिशन कोणी काडले आसतले. बारीक गजाल सगळ्यांक खबर आहा. आतां तो मिटर रिन्यू करता तो मिटर रिन्यू करपाक 4,500 रुपया घेता. तो इयरली व्हॅलिड आसता इयरली व्हॅलिडिटी 4,500 रुपया. सो सरकारान आमकां आतां एपाकूच जॉयन जा म्हणटा मिटर घातलो प्लस इयरली आमी 4,500 रुपया मिटराक काडचे पडटा एके गाडये फाटल्यान. सो हे 4,500 म्हणजे 20,000 गाडयांक जर 4,500 घातले म्हणजे 9 ते 10 CRाचो परत व्हडलो जोल आहा. तर हे जोलांतलो ज्यो कंपनी मिटराच्या कंपनीक कितके मेळटा जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कितके मेळटा तेणी सांगपाचें फाल्यां. कित्याक जाणा हे जी पळय सरकार चलता सरकारचे जे मिनिस्टर सरकार चलयता तांकां प्रत्येक गोष्टीन आपलो फायदो कितें जाता पळोवपाक जाय. दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करून आपलो फायदो कितें आपली बोल्सां भरता इतकेंच पळोवपाक जाय. सर पयलीं आतां तुमची एक टॅगलायन असो बसलेला की माफिया गुंडा धमक्यो दितात आनी कितें मारामारी करतात दादागिरी दाखयतात.
हे जो तुमकां टॅगलायन लागलेलो आहा आनी तुम्ही जेन्ना तांकां विचारपाक वयता तेन्ना ते खंय तरी तुमच्या कडेन आर्ग्युमेंट करता हे जुगलबंदी जी आहा ती चालूच आसा तुमचेर केसी जातात परत परत. गोवा मायल्सान खंय तरी आपली टीम रेडी केल्ली आहा आणि ते सगळे मरे तेजी टीम आहा पळय PR टीम ती सगळे करतात. आमच्या अगेन्स्ट प्रोपोगंडा करप, आमच्या अगेन्स्ट सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन चालू आहा तेंचो, आमच्या अगेन्स्ट ते लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट केले म्हणटा ड्रायव्हर ते स्वता आपले ड्रायव्हरांक रेडी केल्ले आहा. 15 ड्रायव्हर असे आहा की कोस्टल बेल्टाक हॉटेलान येतात, भाडे मारतात आणि आमच्या ड्रायव्हरांक मुद्दाम उज्जत घालता आणि कंप्लेन करता आणि मागीर आमकां खंय तरी टॅग माफिया आनी चोर म्हणून टॅग लायता. आतां तुका म्हाजेच सांगता, म्हाजेर अश्यो उण्यो उण्यो 10-12 केसी जाल्ल्यो आहा आणि तितले 2-3 केसी भायर पडलेल्यो आहा. कित्याक फेक केसी घालतात, फेक टॅक्सी ड्रायव्हराक गोवा माणसाचे उबे करता हे आनी आमचे फेक केसी घालता. तांकां नाका हो धंदो गोंयकाराच्या हातीन उरलेलो, तांकां नाका म्हाज्या असलो मनीस हे गोंयकाराचे धंदो सांबाळपाक झगडलेलो, तांकां नाका कित्याक तेंच्यांनी पळय हांव सांगता तुका सरकारान आमकां खंयच सपोर्ट करूंक ना. माझे ग्रॅज्युएशन जालें, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जाल्या फुडें हांव स्थानीक आमदारा कडेन तेन्ना स्थानीक आमदार जो BJPचो मिनिस्टर आसलो तेन्ना 4 टायम इलेक्टेड येयल्लो तेजे कडेन हांव म्हाज्या जॉबाक एक LDC जॉब येना फुडें हांव थंय गेलो, म्हाका जॉब मेळटलो काय म्हणून. तेन्ना तेणी म्हाजे 11 लाख रुपया मागले. सो ते 11 लाख ताका दिवच्या पेक्षा हांवें सेकंड हँड व्हॅन घेतली 1.5 लाख रुपयान आनी ती व्हॅनीर हांवें बिझनस केलो. म्हणजे आमी खंय तरी सरकाराच्या मिनिस्टरां कडेन गेले, जॉब दितले जाल्यार पळोवपाक ते जॉब विकतात. तो व्हडलो जोल आहे अक्षरशः विकता आणि आम्ही जे आता हो धंदो आमच्या पायार उबो केला सेल्फ एम्प्लॉयड युथान जो आम्ही स्वतः धंदो उबो केल्लो तो धंदो काडून सरकार एग्रिगेटराच्या तोंडान घालूंक सोदता आणि फक्त गोंयकारांची दिशाभूल करून गोंयकारांची खंय तरी दिशाभूल करून हे सरकार एग्रिगेटराच्या दोळ्यान घालूंक सोदता आणि 20,000 फॅमिलीक डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20,000 फॅमिली ते 25,000 फॅमिली इतक्या लोकांक हे उपासमारी करून सोदता. हो धंदो निमाणो आहा तो सरकार त्यांच्या एग्रिगेटरच्या हितून घालून सोदता तोंडान. आता भानगड कितें जाल्या, आता मीटर सक्ती केली, आता त्यांच्या रेंटेकारीकूय मीटर घातला. रेंटेकार कितें भाडी मारता, रेंटेकार भाड्याक दिवपाचें न्हू. तेंच्यांनी तेंची सक्ती केल्या की बाबा मीटर घालात आणि पासिंग करात म्हणून. आणि सरकारान ही गजाल कशी केल्या मीटर घालना पासिंग करना म्हणजे तांकां बाबड्यांक रेंटेकारवाल्यांक 11,500 मीटर घालचो पडटा. नेमकी रेट आता सध्या कितें आहा एअरपोर्ट टू आमच्या कोस्टल बेल्ट आणि अंजुना वागोता ही एक्झॅक्ट पॅसिफिक रेट कितें चलता सध्या? आता हांगाल्यान एअरपोर्ट 1700 रुपया चलता वागातोरच्यान. ती आमकां गॅजेटेड प्रिपेड रेट सरकारान दिल्ली आहा प्लस ती मिटरार फिट केल्ली आहा आमच्या गाडयेक. ती रेट आमी चलता. एकदां आमी 50-100 रुपया कमी सुद्धा घेता. कळ्ळें तुका? म्हणजे खंय तरी एक 1600-1500 1600 रुपया 1700 रुपया 1750 रेट आहा आमची. 1700 रुपया 1600 रुपया आमी वयता रेट कमी करून. आमी केन्नाच सांगिना की आमी खंय तरी टॅक्नॉलॉजीच्या अगेन्स्ट आहा म्हणून. आमी जी टॅक्नॉलॉजी पळय फिजिबल आहा म्हणजे गुगल एड्स, वेबसायटी, व्हॉट्सअप, फेसबुक तितके आमी एडॉप्ट केल्ले. आमचे टॅक्सीकार सगळ्यांची खूब जाणांची वेबसायटी बी आनी एकामेका कडेन कॉम्पीट करून आमी बिझनस करता. अशें न्हू की बाबा कोणा तरी गन लायन जावन चाकू लावन अंदर बेठो 2,500 रुपया देतो. सगळे हे सरकार आमच्या अगेन्स्ट षडयंत्र हो एग्रिगेटर आणि सरकाराचो खंय तरी कॅम्पेन चालू आमच्या अगेन्स्ट षडयंत्र रचपाचो. खंय आमी कोणाक नागयना. आमचे कडेन कस्टमर येता रेट बार्गेन करता मिटराचेर नाल्यार केन्ना सकयल सुद्धा रेट बार्गेन करता आनी वयता. आनी प्रिपेड रेट जी दिल्ली आहा जी पळय मिटराचेर दिल्ली आहा ती रातची 35% एक्स्ट्रा आसता. बट आमी 35% एक्स्ट्रा घेवंक वचना. आमी एक ड्रायव्हराचे इतके 200 रुपया 300 रुपया एक्स्ट्रा घेता म्हणजे 10 to 15% एक्स्ट्रा घेता आनी भाडे मारता नाईट टाइम. तेन्ना सरकार कितें म्हणटा की आमची नाईट टायमूच रेट चड आसता. सो आमची रेट नाईट टायम चड आसना. सरकारान आनी एक आरोप लायल्लो आहा की ते म्हणटा कितें बॉम्बेच्यान म्हणटा गोंयान येयले 2,500 रुपयान आणि थंयसरल्यान म्हणटा कालांगूट 5,000 सोडले. सरकार आमकां पिशान काडटा. सरकार आमच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन करता एग्रिगेटर. थंयसर प्रिपेड येल्लो ब्लॅकाचेर कावंटर आहा, प्रत्येक कावंटराचेर रेटी आहा, व्हडल्यो मारलेल्यो आहा कळ्ळें तुका. आनी तेजेर सारकें रिसिप्ट दिता की थंयसरल्यान कालांगूट ड्रॉप करपाक 1400 रुपया पडटा म्हणून. आणि सरकार खंय तरी आमच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन करपाक फुटींग कॅम्पेन प्रचार चालू आहा सरकाराचो. 1600 रुपयाचो रेट तुमची आसा आणि गोवा मासाची रेट आता ज्या तो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला त्या चोडवान सांगले की 300 आणि 350 रुपया. 300-350 रुपया कितपर्यंत परवडटा आसतले काय? 300-350 एअरपोर्टा वयल्यान हांगर वचपाक तेंची 1300 रुपया रेट आहा आनी आमची 1600 रुपया रेट आहा. आमी 1600 रुपया जेन्ना वयता तेन्ना खाली येता आमी ते सगळे रिकवर जाता आमचे ते म्हणजे ड्रॉप खाली येता. एज वेल एज ज्यो गोवा माणसाच्यो गाडयो आहा न्हू ते हेल्थी कॉम्पिटिशन करना. ती गॅजेटेड आणि तेजे प्रिपेड आणि ते मिटराचेर चलना. त्यो तांकां गोवा माणसान जे एबेस टॅक्सीन एग्रिगेटरान रेट दिल्ले तेजेर चलता. ती 1300 रुपयान हांगर येता आनी हांगाल्यान 1300 रुपयान व्हरता
त्यांचे 2600 आता आणि आमचे 1600 आता. आम्ही 1600 सगळो आख्खो खर्च काडटा तितून आणि ते सुबेज घेवन वयता. तांकां तरी फॅसिलिटी दिवंक जायना. ते म्हाका सांग, जे वाळपय केप्यां सांग्या जी रायड येता ती कित्याक कॅन्सील करता? कित्याक तांकां खबर आसा थंयसरल्यान रिटर्न मेळचें ना म्हणून न्हू. एज वेल एज आमकां खंयसर जर हांगाल्यान बिचोले जावं osnoड्या जावं केप्यां सांग्या खंयसर सुद्दां भाडें मारीत नाल्यार आमी ड्रॉप करता, रिटर्न येता, आमी भाडें मारता. आमी केन्ना कोणाक ना म्हणूंक. तुमकां आतां कितें दिसता की आतां इतले जे गोवा मायल्साचे चल्ला किंवा एग्रिगेटर चल्ला, तुमच्या टॅक्सीकारांचे इश्यू चल्ला, इतली वर्सां पासून चल्ला, तुम्ही भुरग्या बायलांक पासून घेवन रस्त्यार येयलेले आसा, खंय तरी हो प्रॉब्लेम आतां सॉल्व जातलो अशें कितें तुमकां आशा दिसता? Actually जावंक जाल्लो, but हो धंदो उरतलो हो? ऍक्च्युली जावंक जाल्लो, बट सरकारान अशें दिसता की ऑलरेडी खंय तरी एक षडयंत्र आसला. हे टॅक्सीकारांच्या अगेन्स्ट फायल घेतल्या. हे टॅक्सीकारांच्या फॅमिलीक जिते मारून उडोवपाची अशें चालू आहा. फाटल्या दिसांनी जो स्थानीक आमदार आसलो, कालांगूटचो आमदार, तेणी कितें केल्लें, गोवा मायल्साचे मायकल लोबोन गोवा मायल्साच्यो गाडयो टॅक्सीकारांक भावांकडेन मेळोन धांवडपाक चालू केले इलेक्शना पयलीं. आणि जेन्ना त्यांनी सभा घेतली अंजुना, तेन्ना सुद्दां सांगलेले तेजी मिसीस दिलायला लोबोक प्रमोट करपाक, तेणी हांगर कॅम्पेन करपाक सभा घेतली. तेन्ना सांगलेलें की गोवा मायल्साची गाडी खंयसरूच अंजुना आणि कालांगूट कोस्टल बेल्टार येवची ना म्हणून. आणि आयज ते गोवा मायल्साची गाडी येवन भाडी मारतात. आणि आयज हे आमदारान जे उडकी मारून बीजेपीन गेले त्या आमदारान मायकल लोबोन आनी दिलायला लोबोन आयज आपले स्टँड क्लियर करपाचो टायम येयल्लो आहा. तेंच्यांनी आयज आमच्या लोकला वांगडा रावतले काय एग्रिगेटर आनी सरकारान रावतले ते दाखोवन दिवंक जाय हेंच्यांनी. नाल्यार तेंकां हेजो कितें आहा न्हू, तेंकां हेजी सजा मेळटलीच. कित्याक जाणा तूं, आतां आमी जर आमचा जर पोटार आड येयले नाल्यार आमी मोहीन गुदिनोक आनी प्रमोद सावंताक जो सीएम आहा तेका आमी हालूंक शकचे ना. बट कोस्टल बेल्टाच्या आमदारांक घरा बसचें पडटलें. कित्याक कोस्टल बेल्टाचे आमदार जर आमच्या वांगडा रावना, जर आमच्या पोटा पाण्याची लढाई ताका जर सपोर्ट करना, आमच्या पोटा पाणी सेव्ह करपाक जर सपोर्ट करना, नाल्यार मायकल लोबोक ही चेतावणी आहा की तुका पयलीं घरा बसचो पडटलो. ज्या तरेन मायकल लोबन म्हटलें की लास्ट टायम तुमच्या वांगडा रावतलो, आपूण टॅक्सीकारां वांगडाच आसा आणि रस्त्यार तुमच्या वांगडा येयलेलो गाडी अडोवपाक, ह्या बद्दल आतां जशें तुमी म्हटलें तशें जावं ना, परत तुमी वचून ताका आमी ताका तारीख मेळटाले. ताका मेळ्ळे आनी चालले बाबा कितें करपाचें. तूं आमचो लोकल MLA, तूं आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, तूं आमकां आमचे कितें जर जालें, आमकां त्रास जाता तुवें सोल्युशन दिवंक जाय, तुवें कितें करतलें म्हणून आनी ताका विचारलें. सो तेजे हेजेर आन्सर कांयच ना. करया म्हणटा तो, केन्ना करया कोण जाणा. टॅक्सीचो बिझनस सोंपलो काय, टॅक्सीकार मोरून काबार जाले काय. तेणी आमच्या पोटाकडे राजकारण करपाचें न्हू. तेणी जर ताका जर जाय ना तेणी क्लियर स्टँड करपाचो आनी आमच्या टॅक्सीकारांनी उबो रावपाचो. कित्याक हांगा टॅक्सीकार आमचे त्रास जाता. खंय तरी गोवा मार्श येता, आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेन करता, आमच्या भुरग्यांक एरेस्ट जाता. हितून सरकार खंय तरी एग्रिगेटरांक सपोर्ट करता. आतां कॅब बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू गोवा मायल्स, ती पुलीस प्रोटेक्शनान भाडें व्हरता. म्हणजे गव्हर्मेंट मशिनरीज आर सपोर्टिंग दॅम न्हू, तशें जाल्लें आहा तें. पळय प्रॉब्लेम कितें आहा, हांव कोणाचें नांव पिड्यार करना, बट खंय गोंयांत नांव पिड्यार जाता टॅक्सीकाराचें. चोर कोण टॅक्सीकार अशें जाल्लें आहा. तूं आतां पळयतलें व्हडली रेस्टॉरंट्स, लॉट ऑफ व्हडली जी रेस्टॉरंट आहा ती कितके चार्ज करता पयशे. तूं पळयतलें मारवाड्यांचे मरे जी बियाची दुकानां, अरे पिठ्याच्यो बियो विकता फ्रेमिल्ल्यो, तेका कोण जबाबदार आहा. टुरिजमान कितें घेतलें. आतां कितके भायले आउटसायडर दिल्लीकारांचे वायन स्टोर आहा, डुप्लिकेट वायन विकता आनी चार्ज करता जाय थंय. म्हणजे हितून चोर कोण. हितून चोर फक्त टॅक्सीकारूच. कितकीच लमाणी शॉपार दिसतली कपड्याची, 100 रुपयाची वस्त 2000 रुपयांक विकता. मग हितून चोर टॅक्सीकार. एक एअरपोर्टार 1600 रुपया भाडें मारता, तितून इन्स्टॉलमेंट, इन्शुरन्स, मीटर कॉस्ट, पेट्रोल काढून फॅमिली पोसता. तुम्ही खंय तरी उलयता सगळे टॅक्सीकार म्हणून तुम्ही टार्गेट जाता अशें दिसता सरकाराक. जाल्लें ना न्हू. कोण जो आपल्या पोटाक लागून झगडा टार्गेट जातलोच न्हू. आतां हेच्या पयलीं गोवा मायल्स आनी एग्रिगेटराची झगडी जाली 2014च्यान ओला येयल्ल्याक. आनी तेच्या पयलीं म्हाजेर तुका सांगता, म्हाजेर एकूय कसली केस नासली. आनी आतां हांगा आमचे टॅग मारून दवरलेलो आहा. हिस्ट्री शीट काढली आमची, हिस्ट्री शीटर करून उडयल्या. कित्याक हे स्वताच्या पोटाक लागून झगडटा म्हणून. म्हाका म्हाज्या पोटाचो आनी म्हाज्या धंद्याचो अभिमान आहा. हांव आमच्या टॅक्सीकार भावाक म्हणटा, म्हाज्या भाशेन तुमी जाय धंद्याचो अभिमान दवरात आनी धंदो राखूंक झगडात म्हणून. कित्याक हे आमचे कडेन काय खावंक जेवंक नासलें, बट ह्या धंद्याच्या गुस्तार आयज आमी कितें तरी आहा, कितें तरी मिळकत केल्ली आहा, पोट भरता फॅमिलीचे आनी अभिमानान ताट मानेन जगता. आनी सरकार आमकां ताट मानेन जगोवंक दिना. सो सरकाराक एकूच विनंती आहा की गोवा मायल्स एप स्क्रॅप करपाचो, जराच्या अंडर एप येता तो हाडून दिवपाचो ना. आनी हेका लागून कोस्टल बेल्टाचे जे MLA आहा, स्पेशली मायकल लोबोन, हेणी टॅक्सीकारांच्या सारको उबो रावपाचो. तेन्ना टॅक्सीकार तुज्या फाटी आसतले, नाल्यार टॅक्सीकार तुका न्हिदोवपाकूय रेडी आहा. सो तूं सारको टॅक्सीकारांच्या फुड्यान उबो राव आनी आमचे प्रश्न, आमच्या पोटाक लागून जो प्रश्न चल्लेलो आहा, जो लढाई चल्लेली आहा, तेजें सोल्युशन दी आनी आमचें पोट सांबाळ.